कुडचडेंचें रवींद्र भवन कुडचडें केपें सांगें धार बांदवाड्यांतल्या कलाकारांक फुडें काडून इन हावस प्रोडक्शन करतले। कला संस्कृती खात्या कडच्यान अप्रुवल घेतले म्हणून थंयचो आमदार निलेश काब्राल सांगता। लोकल टॅलंटाक फुडें काडपा खातीर कार्यावळी करपाक कुडचडेंचे रवींद्र भवनान कला संस्कृती खात्याक प्रपोजल धाडिल्ले, पूण तो टॅक्निकल कारणांक लागून खात्यान खंय रिजेक्ट केल्ले। ते उपरांत रवींद्र भवनाच्या जनरल बॉडीन इन हावस प्रोडक्शन करपाचो निर्णय घेतला। रवींद्र भवना भितर इंटिरियर खूप काम उरलेले आसा। आज काउन्सिलान डिसायड केला की आनी कितें काम आसा स्टेजीचे बाकीचे वॉटरप्रुफिंगाचे टँकिंगाचे पायपलायनीचे ते करया म्हणून। सो आम्ही ऑलरेडी लास्ट टाइम असेंब्लीमध्ये सांगलेले की 110 कोटी सगळी न्यू रवींद्र भवन ओल्ड रवींद्र ऐकूच येता। आमचे रवींद्र भवन 15-17 वर्सां जाली बांदल्यात, फक्त एक्सपेंडिचर चड जाता। सो ऑलरेडी म्हाका मंत्र्यान म्हाका एश्योरन्स दिल्ले आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट रवींद्र भवन कुडचडे खातीर आमी सेपरेट पळयतले म्हणून। लोकां खातीर कितें जाता मनोरंजन कुडचडे एक कल्चरल हब आनी आमी प्रोग्राम चालू आसा। खुबशे आमी बाकीचे प्रोग्राम करपाक सोदता। एक प्रोग्राम म्हणजे टू ब्रिंग द टॅलंट एमंग देमसेल्फ। आमी एक प्रपोजल धाडलेलो आर्ट एंड कल्चराक की आमकां लोकल टॅलंट करपाक प्रपोज करपाक खंय तरी आमकां दिवचो, पूण तेणी आमकां खंय टॅक्निकल डिफिकल्टी सांगल्या आनी रिफ्यूज केला। आज जनरल बॉडीन डिसायड केला, आमचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आनी जनरल बॉडीन डिसायड केला की आमी आतां इन हावस प्रोडक्शन करतले। इन हावस प्रोडक्शन करून आमी लोकल टॅलंटांक आमी 1-2-3 ग्रुप करून, तशेंच म्युजिकल टॅलंटांक 1-2-3 ग्रुप करून ते फुडें व्हरपाचो प्रोग्राम आमी विशाल हो केल्लो आसा। आमचो मेंबर सेक्रेटरीक आमी सांगलां की ते आर्ट एंड कल्चराक बरोवचे आनी तेजे कडेन एप्रुवल घेवपाक। सो मागीर आमी कंडक्ट करून वर्कशॉप आमी टॅलंट तयार करतले आनी हे टॅलंट आमी सांगे आनी केपें तालुक्यात खंय खंय आमकां नाटक म्हणजे आमची नाटकां बसयतले ते वो ऑर्केस्ट्रा बसयतले वो आनी कितें प्रोग्राम बसयतले ते वेगळे वेगळे विशयान आमी कुडचडे केपें सांगे धारबांदोर हे एरियेक आमी धाडटले। आमच्या ऑटोनॉमस बॉडीन आज एक बरें डिसिजन घेतले कडेन आसा की कुडचड्यार ज्यो कुडचडे केपें तालुक्या भितर ज्यो कल्चरल ज्यो संस्था आसात आनी त्या संस्थे भितर जे आमचे बरे बरे कलाकार जे नाटकां म्हणत बाकीचे शोज करपी बारीक बारीक कलाकार आसात तांकां सगळ्यांक एक कडेन हाडपाचो रवींद्र भवनाच्या ऑटोनॉमस बॉडीन केल्ले आसा आनी तांचो टॅलंट आमी ऑल ओवर गोवा म्हणल्यार दाखोवपाचो प्रयत्न करतात, जेणे करून आमची लोकल कलाकारांक बरी संदी मेळची। आनीक हे आज हे डिसिजन आमच्या रवींद्र भवनान घेतले कडेन आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। कुडचडेच्या सुडा मार्केटांतली 37 दुकानां आनी 29 सोप्यांची रोखडीच पावणी जावपाची आसा। ताचेर नगरपालिकेचे मिटिंगेंतूय चर्चा जाल्ली। वेंचणुकेची आचारसंहिता सोंपले उपरांत कांय दिसां भितर पावणेची प्रक्रिया खंय पुराय जातली। कुडचडेच्या सुडा मार्केटांतली खुबशी दुकानां आनी सोपे खाली आशिल्ले। तांची पावणी करून ते वापरूंक दिवचे म्हूण लोक इतलो तेंप मागतालो। म्युनिसिपालिटीचे मिटिंगेक निकतोच हो विशय आयलो। इलेक्शनाची आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत दुकानां आनी सोपे पावणेक काडपाचें थारलां। खुबशा लोकांचो डिमांड आसलो की तुगेली जी शॉप्स हें आसा पळय बंद आसा सुडा मार्केटाक 37 शॉप्स आनीक 29 तुगेले प्लॅटफॉर्म्स सोपो ताजें ऑक्शन करपाचें। आनीक आमी कोड ऑफ कंडक्टा खातीर रावल्ले आनीक आज कावन्सील मिटिंगेक हेजी चर्चा जाली आनी रिहॅबिलिशनाक जें आशिल्लें 108 शॉप्स आसले पयलीं आनी रिहॅबिलिशनाक ऑलरेडी केल्ली कडेन आसा। खुबशे कावन्सिलाची हें जालें की रिहॅबिलिशनाक कोणाक हायकोर्टा प्रमाणे गाडी काडले तांकां रिहॅबिलिट ऑलरेडी केले आनी 37 शॉप्स आसा ती ऑक्शन करपाची म्हणून कावन्सिलाचें एकमत जालें आनी ताजे प्रमाणे तातूंत एक कावन्सिलरान हें केलें की 14 जाणांचें उरलां म्हणून, पूण ताजे पयलींचो जो सीओ आशिल्लो ताणें तांकां लेटर धाडलें की तुमची कितें डॉक्युमेंट आसा जाल्यार कितें जर आसत तर सबमीट कर म्हणून, पूण तांची डॉक्युमेंट कांय आयली ना। तरी पूण कोड ऑफ कंडक्टाची पयलीं एक खेप आमी ताका लेटर धाडटले, कोणाचे अन्याय जावपा जायना हाजे खातीर एक लेटर धाडटले आनी कोड ऑफ कंडक्ट जातकीच 37 शॉप्स आनी 29 प्लॅटफॉर्म्स जी सुडा मार्केटां उरला ती ताजेर आमी ऑक्शन घेतले। ऑक्शन घेवन ती ताजो आमी एक तर ताजो सोक्षमोक्ष आमी लायतले आनीक हो जो लॉंग पेंडींग डिमांड आसा तो आमी हें करतले। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।